दीस बुधवार, डिसेंबराची 31 तारीख 2025. पहिले वाचप. जोमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप, अध्याय 2, ओळ 18 ते 21 पर्यंत. भुरग्यांनो, शेवटीचो काळ हो. एकलो क्रिस्ताविरोधी येवचो आसा म्हणून तुम्ही आयकलां आनी जायते क्रिस्ताविरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटीचो काळ म्हणून आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्ही, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंच ते रावते आसले. अशें तांचे मदलो कोणूच आमचे मदलो न्ही म्हणून स्पश्ट जाला. पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यार देखून सर्व संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तुम्ही सत नेणान देखून हांव तुमकां बरयतां म्हणून चिंतिनाकात. तुमकां ही समजणी आसा आनी सता तावन फट केदींच उपजना म्हणूनय तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 96, 1 ते 2, 11 ते 12 आनी 13. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. सर्ग सगलो आनंदू, उल्हासूं आख्खो संवसार. गरजो दर्यो, सागोर आनी तांतले सर्व. फळ पिका सवें उल्हासूं भुंयभाटां. संतोसान हालों धलों, रूख झाडांनी भरलेलीं रानां वनां. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. सगली सृश्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमीची मुनसुबी करूं. सगळ्या संवसाराची सतान, सुमेस्त जनांगाची नितीन तो झडती करतलो. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आपणाक स्विकार करतल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, ओळ 1 ते 18 पर्यंत. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मरेफात रसन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रसिल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मरेफात समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरेफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्माल्ली न्ही रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगार
देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली, जुवावन ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हणून जाचे विशांत हांवें सांगिल्लें तो होस्स. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या, कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मरिफात दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मरिफात आयिल्लें. कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज ह्या वर्साचो 11सो दीस. देवान हो संवसार केदळा रचलो ते आमी नेणाव, पूण ह्या वेळ घडये ताणें आमकां जियोंक येवज दिला. आमच्या ह्या जिवितांत साबार तरांचो अनुभोग आमी जोडला आनी ती देवाची मांडावळ म्हणून आमी पातयेता. तर आयच्या दिसा हें वरस अखेर करतना हांव म्हजें जिवीत कसो जियेला म्हणून चिंतून मंथन करून पळयचें. देव काल, आज आनी फाल्यां सदांच आसतलो, पूण म्हजें जिवीत केवळ थोड्याच अवधेचें आसता. तो थोडो वेळ हांवें कशें करसिलो, बरें कन्न गी या वायट कन्न. पातकाच्या काळोखांत जियेताल्या मनशा कुळाक उजवाड हाडून जेजू आयिल्लो. जेजूच्या उजवाडान चलोन हांव चल्लो गी, वा काळो कसो म्हाका बरो लागलो. आमी जेजूक सतमांची भावार्थी देखून देवाचें भुरगीं जावनचें हक्क ताणें आमकां दिला. आमचें जिवीत देवाच्या भुरग्या सारकें जिवीत गी. आमकां देवान साबार रितींनी आशिर्वादीत केलां आनी त्या पासत आज आमी ताका अर्घ्य दिवया. बरें जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा आमी मागया.